पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामाची आयज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठाचे जुईज महेश सोनक आणि वाल्मिकी मिनेझीस हांणी पळोवणी केली। ह्या पळोवणे वेळार थळाव्या लोकांनी स्मार्ट सिटीच्या कामाचो दर्जो कशा पद्धतीन बाबत आसा ते जुईजांच्या नदरेक हाडून दिले। तशेंच दिल्ल्या मुजतीन म्हणल्यारूच 31 मे मेरेन जर स्मार्ट सिटीचे काम पुराय जाले ना जाल्यार स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांक न्यायालयान कडक शिक्षा करची अशी मागणी केली। मंगळारा म्हणल्यारूच 2 एप्रिलाक स्मार्ट सिटी विशींची फुडली सुनावणी आसा। ऑनरेबल हायकोर्ट जजीसांक देव बरें मागूं म्हणटा, तांचे थँक्यू म्हणटा, कित्याक ते स्वता रस्त्याचेर आयले पळोवपाक आनी तांणी विदावट मिन्सिंग वर्ड्स तांणी आमकां सगळ्यांक सांगलां, सगळ्यांच्या फुड्यान तुमच्या फुड्यान की जी परिस्थिती हांगा तांणी पळयल्या पळय इट इज मच वर्स दॅन वॉट दे हॅड थॉट। जे तुमकां पळयलां आसतलें हांगा तो परते तांचे ऑफिशियल सांगताले हो रस्तो कंप्लीट जाला, हो रस्तो कंप्लीट जाला। हांवें ताका विचारलें रस्तो कंप्लीट जाला बट वेर डज इट लीड टू? इट इज लिडिंग टू नोवेर। एकूच हो रस्तो कंप्लीट जाला। दुसरी गोष्ट कंप्लीट जाल्या त्या रस्त्याचेर जर धूळ जर पळयत इट इज क्रिएटिंग हेल्थ हजार्ड्स फॉर एवरीबडी। दॅट इज वॉट वॉज बींग ब्रॉट टू देअर नोटीस। दॅट वॉज द मेन बोन ऑफ कंटेन्शन फॉर द PIL। मागीर दुसरी गजाल रायट फ्रॉम विवांता जंक्शन टू टोंका सांको पर्यंत रस्तो काम चालू आसा 2 वर्सां जालीं आतां। पार्टली चर्ची पर्यंत इगर्जे कडच्या फुडलो पर्यंत पार्टली केला तांणी। मागीर व्हडलो अनाउन्समेंट केलो की तो क्रिमेटोरियमाच्या फुडलो स्मशानाच्या फुडलो पळय रस्तो आसा तो ओपन केलो म्हणून। आतां तुमी थंय वचून पळयात अर्दें सुद्दां काम जावना। बेरली एक गाडी सुटू शकता। गाडी केन्ना रस्त्यार वतली आनी केन्ना खड्ड्यान पडटली ती कळना। सो बेसिकली ऑल दीस फॉल्स स्टेटमेंट्स वीच आर बींग मेड नाव द ऑनरेबल जजीस हॅव सीन इट फॉर देमसेल्व्स। तांणी स्वता पळयला एवढं। हांगा स्टेटमेंट करताले ते की ते उदक स्प्रे करतात म्हणून, ह्या रोडाचेर उदक स्प्रे करतात, धूळ उडना म्हणून तांणी स्टेटमेंट केला कोर्टान। वेरएज वीच इज हॅपनिंग ओवर हियर हांगा पळयला तुमी फक्त 2 दीस जाले उदक मारता, कोण हांगा उदक मारना। आनी ताका प्रूफ आसा इज द CCTV कॅमेराज इन दीस एरिया। No water is being sprayed over here. These are all false claims which are being made by the officials. So once again आम्ही पणजेकारांनी बरो रिक्वेस्ट केला तांकां की तुमी आतां कितें तरी ऑफिसरांक सांगात, स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनाक बोर्डाक सांगात की दे हॅव टू डू इट एज पर द डेडलायन्स। आतां म्हाका ऑनरेबल जज म्हणटाले की तांणी सांगलां की बाय 31st of May they will complete. So my only request to him that sir if it is not going to be possible for them to complete जाल्यार तुमी म्हळ्यार कोर्टान कॅपिटल पनिशमेंटाचो ताका ऑर्डर दिवची। जर तुमच्याकडे जर जमाना लेट शुड बी कॅपिटल पनिशमेंट फॉर द पीपल हू आर रिस्पॉन्सिबल। ते प्रत्येकाक कळूनी जबाबदारी घेवनी। आमी हांगा 2 वर्सां जाले सफर जाता, कोणाक पडलेला ना। So I think it is high time that the judges of the Honorable High Court intervene and pass an order so that it is for the benefit of Panjim because we have suffered enough. खूप हाल झाले आमचे, सिटिझन्साचे हाल झाले, धंदे बंद पडले हांगा। It has been very bad situation over here. The orders by the High Court. Today the inspection has been carried out. Now the judges have seen and they have taken note of. If you can look by for yourself, you can film it. This is supposed to be a road which has been completed about 6 months back. Now if this is the state of the road which is already complete, so after 6 months back, then is the whole of Panjim going to be like this once it is completed? Cleaned up. They should have cleaned this, even if this road is complete. So it is not. So I mean I don't know what will be the outcome. But a lot of people have given their grievances to directly to the judges also. Whatever is being seen or whatever water is being sprayed is only for today. More, there is something alarming. What people were talking is that they have sprayed the water and they have pushed the mud into the gutters which are restricted. So I don't know now. So let us see how the judge reacts. A lot of people have been very annoyed. Even the judges were quite annoyed when they saw the strike between what do you call it, the Sheetal Hotel till here. So let's see. Tomorrow is the hearing. Let us hope what happens in that. तुमचे नाव कशें? वर्षा आश्वेकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।